क्रिस्तथई मोगाच्या भावांनो भयणीनो तुमकां सुमेस्तांक एक बरो दीस हांव मागतां. जो हांव केल्ले उगडापणाच्या त्या ग्रंथांत पयलो आवाजवर 8वी वळ आमकां सांगता, हांव आरंभ आनी अंत, आतां आसा तो, आदी आसलो आनी ह्या फुडां येवचो आसा तो, सरपदवेदार. सरपदवेदार देव बाबो सक्रामेंतांत आमच्या मुखार हजर जाता. बापा पुताक पवित्र आत्म्याक त्रिएक देवाक आराधन करून आमी ताचे कोठांत रावूंक कृपा जोडया. गावन गीत आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका पवित्र आत्म्या. आमच्या गायनाच्या बुकांत K12 550 आनी 4 K12 154. तुका पवित्र आत्म्या, पराक्लिता, देण्याच्या दातारा, कृपेच्या सगोरा, महिमा तुका ससनाच्या ससना. आराधन तुका पवित्र आत्म्या, आराधन तुका पराक्लिता, आराधन तुका पवित्र आत्म्या, आराधन तुका पराक्लिता. महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना,
महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना हालेलुया 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 आराधना कर देवा आराधना कर जिसु आराधना का पवित्र मान तुका बापा मान तुका जिसु मान तुका पवित्र ओगड़ा तुका बापा ओगड़ा तुका जिसु ओगड़ा तुका पवित्र आत्मा हालेलुया 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 हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र चवथो अवस्वर 16वी ओळ. गरजे आकादाच्या वेळार आमकां दया आनी आधार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपे सिंहासनाक लागीं सरया. आमी धैर्यान देवाच्या कृपे सिंहासनाक लागीं सरया. सम्या जेजू, तुझ्या कृपे सिंहासनाक आमी लागीं सरले आहोत. ह्या बोबोय सक्रामेंतां सम्या आमचे खातीर तूं हजर जालाय. जो आसा सदांच तुमचे संगी आसतलो म्हूण आमकां बासयलेलो आमचो देव तूं. ह्या सकाळच्या वेळार तुज्या पवित्र सन्निधानाक तुवें आमकां हाडलाय. तुवें थावन वाळची ती कृपेची झर आमी स्विकार करचे खातीर ना फौज जाल्ले आमकां तुज्या मोगाच्या वेंगेन तुवें धरलाय. तुझे आराधन करून तुझी महिमा गावन तुझी स्तुती करून हो सगळो दीस तुझ्या पांयतळा बेठोवन दिवंक सम्या ह्या वेळी आमी तुजे समोर आसा. ह्या सगळ्या दिसा सम्या कितें सकड तुवें आमचे खातीर मांडून दवरलां तें आमी नेनाव. पूण सम्या कितें सकड तुवें आमचे खातीर योजना केल्ली आसात ती हर एक आमच्या बऱ्यापणा खातीर म्हळ्यार सत ह्या वेळार आमी वळखून घेता. हर एक आमच्या मोती देवची ते चिंता बायच्या दिसा आमच्या तोंडांत अनुसारची हर एक ती उतरां आमी करच्यो हर एक करण्यो सम्या तुका मानवोवची तसली तुज्या खुशेक सरी जाली तसली जायच जाय म्हणल्यार आमची आशा जावन आसा. ह्या खातीर सम्या ह्या सकाळच्या वेळारच तुजे समोर येवन
आयसो सगळो दीस आनी ह्या दिसा कितें कडकडूंक आसा तें आमी तुका समर्पण दिता. आमकां सदांच बरें करचो देव तूं जावन आसाय. कित्याक सस्नीक मोगान तुवें आमचो मोग केलाय. तुजो तो अपरिमीत मोग ह्या वेळार सोम्या उरत्या मापाने तूं आमकां दाखोवन आसाय. तुजो तो मोग आमी वळखून घेता आनी तुका आमी वाखाणता. तुज्या त्या मोगान सदांच थीर रावूंक सोम्या ह्या वेळी तुजी कृपा आमी मागता. मोग करता सदां खाल जेजू म्हजो, जिवीत दिता सदांच म्हाका जेजू म्हजो, पातकां म्हजी बक्षिता तो जेजू म्हजो, मोगान म्हाका वेंगून धरता तो जेजू म्हजो. ह्या गिता मुखांतरी सोम्याचें बरेंपण आमच्या जिवितांत आमी वळखून घेवया, ताका आमी अर्गां दिवया. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको H 30 आनी 2, पान संको 80 आनी 9, पेज 89 H 32. सदां काळ जेजू म्हजो, जिवीत दिता सदांच म्हाका जेजू म्हजो, पातकां म्हजी बक्षिता तो जेजू म्हजो, मोगान म्हाका वेंगून धरता जेजू म्हजो. मोग करता सदां काळ जेजू म्हजो, जिवीत दिता सदांच म्हाका जेजू म्हजो, पातकां म्हजी बक्षिता तो जेजू म्हजो, मोगान म्हाका वेंगून धरता जेजू म्हजो. गावया हालेलुया हालेलुया हालेलुया, गावया हालेलुया 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 हालेलुया. थंयसर जेजू गेलो, थंयसर तो बरें करीत गेलो म्हणटा पवित्र पुस्तक. आमकां बरें करूंक आमकां जिवीत जीव आमचे मदें आसा सोमी जेजू. सोम्या जेजू थंय आमी कोंडा रावो कारिगाराक गूण केलो जेजू म्हजो, लाजराक जीवन केलो जेजू म्हजो, विधवेच्या पुताक जीव केलो जेजू म्हजो, म्हाका तुका जिवीत दिता जेजू म्हजो, कारिगाराक गूण केलो जेजू म्हजो, लाजराक जीवन केलो जेजू म्हजो, विधवेच्या पुताक जीव केलो जेजू म्हजो, म्हाका तुका जिवीत दिता जेजू म्हजो. गावया हालेलुया 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 हालेलुया, गावया हालेलुया 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 हालेलुया. वाट सत आनी जिवीत म्हणलो आमचो सोमी आमच्या मदें हजर आसा. आमकां सदांच्या वाटेन चलोवन व्हरच्याक, आमकां धैर्यान भरच्याक, तुज्या कृपेचें जिवीत आमी जियोवच्याक, आमकां बळवंत करच्याक आमचे मदें आसा. त्या सोम्याक आमी अर्गां दिवं, ताची स्तुती करया. फडकारांक नितळ केलो जेजू म्हजो, मोन्यान सैत उलोवंक केलो जेजू म्हजो, सत वाट जिवीत जालो जेजू म्हजो, बरो
गवळी शेळयांक आपल्या जेसू मोसो तोडकारांक नितळ केल्लो जेसू मोसो मोन्यांक सैत उलोवंक केल्लो जेसू मोसो सत वाट जिवी सारलो जेसू मोसो बरो गवळी शेळयांक आपल्या जेसू मोसो गावया हालेलुया 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 गावया हालेलुया 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 दरेक आमचे वादळ वारे थंडकर सोमसो सुमी जावन आसा. आपल्या कुस्साच्या मरणा मुखांतर ताणें आमकां सुटका दिल्या, सोडवून दिल्या, जिवीत ताणें आमकां दिला. ते संपूर्ण आयचे जिवीत सम्या ते जिवच्याक सम्याचो आदार मागया, ताका आमी अर्गां दिवया, ताची महिमा गावया. दर्यान वादळ थंड केल्लो जेसू मोसो उदकाचेर चललो तो जेसू मोसो खुर्सार आपणाक भेटोवन दिल्लो जेसू मोसो तिसऱ्या दिसा जीवन जालो जेसू मोसो दर्यान वादळ थंड केल्लो जेसू मोसो उदकाचेर चललो तो जेसू मोसो खुर्सार आपणाक भेटोवन दिल्लो जेसू मोसो तिसऱ्या दिसा जीवन जालो जेसू मोसो गावया हालेलुया 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 मुगाच्या भावनो भयणीनो, सान पावल कुरिंथीकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 12व्या अवस्वरांत पवित्र आत्म्याच्या देण्या विशयांत आमकां ह्या परी सांगता. हर एकल्या थंय दिसून येता ती पवित्र आत्म्याची देणी सुमेस्तांच्या आदाया पासत म्हणून दिल्यांत. हर एकल्या थंय दिसून येता ती पवित्र आत्म्याची देणी सुमेस्तांच्या आदाया पासत म्हणून दिल्यांत. एकल्याक तस पवित्र आत्म्यातय भावार्थाचें देणें मेळटा, आनी एकल्याक पिडा गूण करचें देणें, एकल्याक असर्यां करचें देणें, आनी एकल्याक प्रवाद करचें देणें, असले विविध देण्या विशयांत हांगासर सान पावल उल्लेख करता. मोगाच्या भावनो भयणीनो, आज आमी कारिस्मातीक देणी पवित्र आत्म्यांतल्यान आमकां लाभची ती ह्या विशयांत कितें म्हूण समजोवंक प्रयत्न करया. ह्या कारिस्मातीक देण्यांत आज आमी नियाळ करची 3 विशेश देणी जावन आसात. भावार्थाचें देणें, पिडा गूण करचें देणें, आनी असर्या करचें देणें. ह्या 3 देण्यांक पॉवर गिफ्ट्स म्हणटात. म्हळ्यार थंयसर ह्या देण्या मुखांतर पवित्र आत्म्याची ती वर्ती सकत कितें ती उगडापी जाता.
हर एक देणे पवित्र आत्म्यातावन सगळ्यांच्या बरेपणा खातीर आदाया खातीर दिल्ले म्हणून देवाचे उतर आमकां सांगता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो विशेश जावन ही 3 देणी आमकां हे सत उगडावपा करतात की ते मनशाक असाध्य ते देवाच्या त्या सक्तेन साध्य जाता. सभार संगती मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत आमकां साध्य जायनात. कितलेशे जण विविध तरांच्या पिडेंत आसात आनी धाकटेर सांगतात ह्या पिडेक ओकोत ना म्हणून. मनशाक त्या पिडेक ओकोत दिवंक असाध्य. पूण मोगाचें आमी जाणाव कितलेशे जण असल्या धाकटेरान गूण करूंक जायना पिडेक ओकोत ना म्हणल्यार त्या पिडेतावन बरेपण जोडून सोम्या खातीर जेले थंयसर आमकां उगडावपी जाता. मोगाच्या भाव भयणीनो देवाची ती विशेश सखत कित्याक देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना म्हणलें सत आमकां ह्या देणा मुखांत उगडावपी जाता. आनी ती देणी देवान दिवची ती समेस्तांच्या आदाया खातीर जावन आसात. सगळ्यांच्या बरेपणा खातीर ती घडसूंक देवान ती पवित्र आत्म्या मुखान दिल्ली ती जावन आसात. तर ती देणी आमी कशी स्विकार करीत जाय ती कशी आमी घडची जाय हें आमी समजा जाय. मोगाच्या भाव भयणीनो जर आमी हें समजना तर त्या देणाचो उद्देश कितें आसा तो जारी जायना. ह्या देखून ती सांगती मोगाच्या भाव भयणीनो हे कारिस्मातीक देणी 9 आसात. सकयल्यान 3 देणी आज आमी नियाळ करची. ती पयल्यान पयलें खालतेपणान ती आमी स्विकार करूंक जाय. कोणाक जाय तांकां देव दिता. देव सगळ्यांक ही देणी दिना. कोणाक दिवंक तो खुशी व्हरता तसल्यांक देव ही देणी दिता आनी देवान ती दिता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो आमी खालतेपणान ही देणी स्विकार करूंक जाय. हे भोव गरजेचें. दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो सेवेच्या स्पिरितान ती आमी घडची जाय. देवान दिल्ली ती देणी पेल्याच्या आनी देवाच्या त्या सेवेच्या स्पिरितान देवान ही म्हाका दिल्ली. ही म्हजी देणी न्ही देवान म्हाका दिल्ली सगळ्यांच्या बरेपणा खातीर म्हणलें सत वळखून घेवन सेवेच्या स्पिरितान ती हांवें घडची जाय. आनी तिसरें ही देणी घडशीत आसतना देवाक महिमा जाय जाय. निरंतरी देवाक महिमा जाय जाय म्हणली ती तो उद्देश ती आशा आमच्या काळजांत आसा जाय. थोड मोगाच्या भाव भयणीनो ही देणी देवान दिल्ली चड आनी चड मापान पवित्र सभेंत वर्थ्या रितीन देवाची ती सकत वळोवंकारान जातात. ह्या खातीर आयच्या दिसा ह्या देणा खातीर आमी मागया जांकां ही देणी लाभलेली आसात तांणी ती देणी देवाच्या महिमे खातीर घडसूंक आपल्या स्वार्था खातीर न्ही आपल्या सोडविकाय खातीर न्ही गर्वान हंकारान भरच्या खातीर न्ही बघा सोम्याच्या त्या महिमे खातीर खालतेपणान आनी सेवेच्या स्पिरितान ती उपयोग करूंक तांचे खातीर मागया. तशेंच आमकांय ह्या देण्यांनी सोम्यान बळवंत करून आमी चड आनी चड पवित्र सभेंत देवाची ती सकत वळखचें कारण जावच्याक सोम्याचो आदार आज आमी सोडया. पवित्र आत्म्याक देण्याच्या दाताराक ह्या वेळार आमी उलो मारया. देण्याच्या दातारा कृपेच्या सगोरा सर्गींच्या रचणारा आत्म्या पदवेदारा. आमच्या दैवी गायना बुकांत गीत संको J7 5 संको 130 पेज 135 J7. देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गींच्या रचणारा आत्म्या पदवेदारा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा
सर्गीच्या रचणारा आत्म्या पदवेदारा सन्वाहीन तुझ्या परमोणात तुझ्या कृपेन भर म्हाका दिवंक तुका सेवा सन्वाय तुझ्या बरमोनाक मोशा कृपे भर म्हाका दिवंक तुका सेवा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या रचणारा आत्म्या पदवेदारा आमचो भावार्थ गुण कर, आमचो दुबाव तू पयस कर. सर वाईट था विघ्नांतले पवित्र आत्म्या आमकां तू सदांच निवार राखून वर. भावार्थ गुण कर दुबाव पयस कर वाईटा विघ्नांतले सदांच तो निवार भावार्थ गुण कर दुबाव पयस कर वायथा विघ्नांतले सदांच तू निवार देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या रचणारा आत्म्या पदवेदारा हे पवित्र आत्म्या तुझ्या ध्येनाने तू आमकां भर. निस्वार्थपणे भविष्य सभेत वावरूंक तू आमकां बळवून कर. तुझे दैवीक सखत ह्या संवसारांत चड आनी चड लोकां अनुभव जावंक तुज्या कृपेन तू आमकां भर. हे पवित्र आत्म्या आमचे तू देवून आमकां तू चलोवन वर. वर्णूंक तुका दिभास म्हाका तुजे तावडके दीस पयस करिनाका वर्णूक तुका दिभास म्हाका तुजे तावणके दीस पयस करिनाका देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या रचणारा आत्म्या पदवेदारा आत्म्या पदवेदारा दिमी घालून तकली बगावन वा सस्तांगी प्रणाम करून समेचे आशीर्वाद आमी सोडया.
देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक आयच्या मिसाच्या बलिदानाची त्या समा हांव वाचून सांगता. जल्मा दिवस आचरशितात. नोएल नोरोन्ना बँगलोर, रॉलिटा सिक्वेरा मुंबई, ग्लेन जेम्स क्रास्टा बहरेन, एमिलियाना लॉरेन्स अल्मेडा सांताक्रूज, अपोलिना डिसोजा मुलुंडू, चार्ल्स डिसोजा बँगलोरू, जेराल्ड जेरोम मार्टिस शंकरपुरा, लेनोरा साशा डिसोजा बँगलोरू, लॉरेन्स अब्रियो दोंबिविली. तुमकां आमी जल्मा दिवसाचे शुभाशय पाठयता. देवाची विस्नार आशिर्वादां सर जल्मा दिवस आचरशितल्यांचेर मागता. काजाराचो वार्षिक दिवस आचरशितात. स्टीवन आनी ग्रेसी कोरिया मुल्की, सागर आनी कॅरल कॅस्टेलिनो कुवेट, फिलिप आनी वीरा पिंटो मीरा रोड, एंटनी आनी हिल्डा सिक्वेरा बँगलोर, जॉयल आनी ज्योती नोरोन्ना USA, राकेश आनी लेझिल कार्डोजा कारकळ दुबय, बेंजामिन आनी मोनिका डिसोजा बँगलोर, गिलबर्ट आनी सेलिन फर्नांडीस एंजलोर, शर्मिळा आनी सुनील मोरास पक्षिकेरे, फ्रांसीस किरण आनी स्वीटी लॉलिटा डिसोजा बोंदेल. तुमकांय तुमच्या काजाराच्या दिसाचे शुभाशय आनी तुमच्या कुटुंबाचे देवाची विस्नार आशिर्वाद आमी मागता. देवा करका आनी होकलाप दितात. विन्सेंट रोड्रिगस पानीर, शांती नोरोन्ना आनी कुटुंब कुवेट, स्टीफन नोरोन्ना आनी कुटुंब USA, सालोरेसाच्या मानाक लॉरिन फेर्नांडीस आनी कुटुंब, फ्रेडरिक आनी कुटुंब नालासोपारा, जुडीथ फेर्नांडीस, ट्रिजा जोसेफ आमीन वासई, डिसिल्वा गेल्या कुटुंबातावन मारोल मुंबय, केनेथ मँगलोर, अरुण फ्रांसिस डिसोजा बाळेहोन्नूर, मोनिका मीरा रोड. आपल्या त्या पासत मिसान दितात. जॅक्सन रेगो बजपे बऱ्या भलायके पासत सिस्टर मीना अपोस्तलिक कार्मेल सिस्टर बेलतंगडी हिने बेगीनच गूण जावचे कसत. रोजिटा बेलतंगडी, अनिल शाली अन्ना मारिया बेलतंगडी बरो बाणतेर जावचे पासत. स्टेफी डिसोजा फजीर दोळ्यांची सर्जरी सुरक्षीत आनी बऱ्या तरान जावचे पासत. क्रिस्टीन डिसोजा निर्मार्गा, वियोना पिंटो हिच्या बऱ्या भलायके पासत. पुलगत्रीन आत्म्या पासत मीस दिता. सिल्विया डिकोस्टा कुवेट, मरणाचो वार्षिक दीस. देवादीन अँटनी डॉमिनिक आलन, देवादीन जॉय विन फेर्नांडीस, पहिल्या वर्साचो मरणाचो वार्षिक दीस. देवादीन जॉय विन फेर्नांडीस, देवादीन वायलेट साल्डाना वासई, देवादीन विक्टर लोबो एयाडी, देवादीन लूसी क्रास्टा पाडील, देवादीन लिओकार्डिया पिरेरा मीरा रोड, देवादीन एलिझाबेथ रोड्रिगस मँगलोर, देवादीन क्लारा डेसा मार्टिस विरार. देवा पुलगत्रीन आत्म्या पासत मिसिता. अनिता रेश्मा डिसोजा माडांत्यार, देवादीन डेनिस लुईस डिसोजा अंधेरी, देवादीन जेम्स डिसोजा कारकळ, देवादीन मार्सेलिन टेलिस मूडबिद्री, देवादीन थॉमस डिसोजा जुहुतारा मुंबई, देवादीन फ्रांसिस आनी दुल्सिन डिसिल्वा, देवादीन मार्सेलिन टेलिस मूडबिद्री, देवादीन तेरेसा ब्रगांजा कुंदापूर, देवादीन विक्टर लोबो बँगलोर, देवादीन आल्बर्ट लोबो मूडबेळे, देवादीन फ्लोरिन बारेटो आनी जॉन पिरेरा कोपरकिरन, देवादीन वेनन्स मिखिल क्रास्टा फोजीर, देवादीन क्रिस्टीन साल्डाना कणजार, देवादीन लिली डिसोजा कंदिविली, देवादीन मतियास डिसिल्वा वालेन्सिया, देवादीन मरियान डिसोजा मुदरंगडी, देवादीन अन्नमा मिनेजस मैसूरू, देवादीन जॉन रोड्रिगस बाळेहोन्नूरू. कुटुंबान सरलेल्या मलगाडा पासत मिस्तिता. तेरेसा डिसोजा बाळेहोन्नूरू, देवादीन विक्टर लोबो उज्जोडी मँगलोर, देवादीन दुमिंगा मिरांडा, देवादीन अलोशियस आनी मारिया अब्रियो दोंबिविली, देवादीन इग्नेशियस ब्रिजिट कार्डोसा दोंबिविली, देवादीन जुलियाना तावरो मेर्लापदाऊ, देवादीन सेलेस्टिना दांतीस मुंबई. ह्या त्या सांगता आमची सर वैयक्तीक त्या समा ह्या भोव पवित्र वेदीचे 2 हे मिसाचे बलिदान भोवभक्तीपणी भेटोवच्याक आमी आयते जावया.
संतोषाची मेटा काढून एकामेकाक लागी हाडून पावल्या बापा तेंपलांक तुझ्या एका मोनान मोगान हाडलाय लागी ओडून आतां तुजी कृपा सोडून दिता अर्गा सोमेस्तामी एका काळसां पाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आणि पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, एका मनान एका काळजान एक कुटुंब जावन आमी सगळीं सांगाता जमल्याव मागोंकू देवाचें बेसांव म्हूण आतां आमी ह्या गितान गायलें. पवित्र एवकरिस्ताक आमी हजर जाता आसतना आमी एकामेकाक तें आसो एकवट थीर करता आनी आमचो एकवट बापा पुता पवित्र आत्मा थंय आमी आनीक घट करता. तरी ह्या पवित्र बलिदानांत आज आमी वांटो घेता आसतना आमचे थंय एकवट सदांच घट जावं दी, थीर जावं दी. देवाचे त्या कृपेन भरलेलें जिवीत जियोंक आमकां भरपूर रितीन आधार ह्या पवित्र एवकरिस्तांत लाबून दी म्हणून आज आमी मागया. हें बलिदान सोम्याक मानूच्या रितीन आमी भेटोवच्याक चिंतना शब्दान तशेंच करणेन देवा विरोध, पेला विरोध आनी विशेश एकवटा विरोध आमी आदारलीं कितें पातकां आसात ती वळखून बोक्सांनी आतां आमी मागया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडांत उसारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगयो सदांच आंवकार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. पवर्त्या देवा आमच्या महिमेवोन बापा, पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी देवोन येव आनी आमचे भितर रावोन तुज्या महिमेचे मंदिर तो आमकां करूं. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. तवळ पावलून मिलेता थावन एफेसाचे पवित्र सभेच्या मालगड्यांक आपोवंक धाडले. ते आयलेल्या वेळार तांचे लागीं ताणें अशें म्हळें, आसिया प्रांतांत हांवें मेट दवरलें त्या दिसा तावन तुमचे मदें हांव कशें जियेलां तें तुमी जाणात. जुदेवांच्या शिंत्र्या निमती म्हजेर आयलेल्या सर कश्टां मदें ल्हानविकायेन आनी दुखां गळोवन हांवें देवाची सेवा केली. सर कश्टां मदें तुमच्या बऱ्याक पडटा तें कसलेंच हांवें तुमचे तावन फाटीं दवरलें ना. बगार तुमकां हांवें कळीत केलां आनी परगट जाग्यांनी आनी घरान घर वचून तुमकां हांवें तें शिकयलां. जिणी बदलून देवा थंय परतोवंक
आनी आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताक सत मानूंक जशें जुदेवांक तशें हेर जातीच्यांगी हांवें उलो दिला. आतां पवित्र आत्मेच्या बळाक लागून हांव जेरुजलेमाक वेतां आनी थंय म्हाका कितें घडोवंक आसा तें हांवूच नेणा. पूण बंदड आनी कश्ट म्हाका तयार आसात म्हणून पवित्र आत्मा हर एक शहरांत म्हाका कळयत आयला. तरी पूण म्हज्या जिवाची हांव कांयच पर्वा करिना वा कासाचें मोल ताका बांदिना. देवाच्या कृपेच्या सुवार्तेक साक्ष दिवंक सम्या जेजू तावन म्हाका मेळ्ळां तें मणियारपण आनी म्हजे जिणयेची धांव हांवें शेवटाक पावयल्यार पुरो. आनी एक उतर, तुमच्या मदें भोवन देवाचें राज्य परगट करीत हांव गेलां हय, पूण ह्या फुडें तुमच्या मदले कोणूच परत्यान म्हाका पळोवचें नात म्हूण हांव जाणा. देखून तुमचे मुखले बाछावेक संबंद जाल्ल्या संगती विशांत आज थावन हांव जबाबदार न्हय म्हूण हांव तुमकां आतांच स्पश्ट सांगतां. कित्याक देवाची सगळी मांडावळ तुमकां परती कळीत करूंक हांव कांय फाटीं सरलो ना. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. पृथ्वेच्या राष्ट्रानो देवाच्या मानाक गीत गाया. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मानाक गीत गाया. देवा तुज्या उदारपणान यथेश्ट पावस तुवें धाडलोय. करपण गार जाल्लो तुजो स्वंत गांव नव्यान सुफळ केलोय. थंय तुजे परजेन बिडार बांदलें. तुज्या उदार मनान दुबळ्या धाकट्यांक म्हूण हांवें तयार केल्लें. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मानाक गीत गाया. दिसान दीस आमचो हारभार घेतल्या देवाक जावं महिमा. आमकां सांबाळून व्हरतलो देव तोच. कसलो देव आमचो, ताच्या हातांत आसात आमचें तारण. हय सर्वेस्पर आमचो देव मरणांतली आमकां निवारूंक शकता. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मानाक गीत गाया. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. हांव बापा लागीं मागतलो आनी तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी तो तुमचे सवें सदां काळ रावतलो. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. जुवां परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्यावेळी जेजू आपली दिश्ट सर्गाक लावन म्हणालो, बापा येवंक आसलेली घडी पावली. तुज्या पुतान तुका महिमा दिवच्याक तुज्या पुताक महिमेवंत कर. तुवें ताचे आदीन दिल्ल्या सुमेस्तांक ताणें सासणीक जिवीत दिवचे खातीर तुवें ताका सगळ्या मनशा कुळाचेर अधिकार दिलाय. तें सासणीक जिवीत हें तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखुचें. तुवें म्हाका करूंक दिल्लें काम संपोवन हांवें तुजी महिमा संवसारी परगटली. बापा, संवसाराच्या आरंभा आदीं तुजे सवय म्हाका आशिल्ले ते महिमेन म्हाका आतां तुजे मुखार महिमेवंत कर. तुवें संवसारांतले विंचून कान म्हाका दिले तांकां तुजें नांव हांवें कळीत केलां. ते तुजे आसले आनी तांकां तुवें म्हाका दिले. तुज्या उतराक ते खाल जाल्यात. म्हाका तुवें दिल्लें तें सर तुजे तावन आयलां म्हण आतां ते जाणा जाल्यात. कित्याक तुजे तावन हांव कितें शिकलां तेंच हांवें तांकां दिलां. तांणी तें घेवन तुजे तावन हांव आयिल्लो खरें म्हण ते समजल्यात. अशें तुवेंच म्हाका धाडलाय म्हणून तांची पातयेनी. तांचे पासत हांव मागतां, संवसारा पासत हांव मागिना. तुवेंच म्हजे आदीन दिल्ल्या पासत हांव मागतां. म्हजें आसा तें सगळें तुजेंच. तुजें सगळें म्हजेंच.
म्हजी महिमा तांचे मरिफात प्रगट जाता. ह्या फुडा हांव संवसारांत ना, पूण ते संवसारांत आसात. हांव तुजे सरशी फाटीं येतां. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. एक खरो उद्देश देवाच्या योजना प्रमाणे कितें देवान आमचे खातीर दिल्ले ते मिसांव आसा ते समजून आमी केदाळ जियेतांव तवर थंयसर आमच्या जिविताक खरो अर्थ लाभता. आमच्या जिवितांत धादोसकाय तृप्ती आसा. मरणाक आमी भियेनाव, कित्याक सोम्याच्या एकवटांत सदांच आमी रावता. ताच्या मिसावांत खातीर आमी जियेतांव. तर मगाच्या बाबरीन आज सोम्या जेजून आमकां दिल्या त्या मिसावांतय आमी सदांच विश्वासी रावूंक. सा पावला बरी तो जिविताचो शेवट समजून आमच्या दिसपरत्या जिविताची मेटां काडूंक ह्या पवित्र बलिदाना वेळार सोम्याचो आदार आमी जोडया. देणे उंड्या वायनाची भेटयतां बापा तुका. जिणे किरकोळ हे आमचे ओपून दितां आज तुका. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवचें बलिदान ह्या उंड्या वायना सोवे आमच्या सर ते सवानी गरजा सोवे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवे सर पदवेदार बापाक मानतात असले जावं दी म्हणून आतां आमी मागया. हे तुमच्या आत्म्यांतले बलिदान आपल्या मनाकणे मेहनीक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वस्पोत मानून घेव. भोव मोगाळ बापा, तुका मानतात असले जावं दी आमच्या मागण्याचें आनी बलिदानाचें समर्पण. भक्तीपणी तुजी सेवा करून सर्गींच्या सुखाक आमी सगळीं पावो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे इसवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टीक पडलो आनी तांच्या दोळा मुखार आपल्या पदवेन सर्गार चडलो. अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सर्गी तुकाचे, ओ सर्गी तुकाचे, ओ सर्गी तुकाचे. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय जय. ओ सर्गी तुकाचे, ओ सर्गी तुकाचे, ओ सर्गी तुकाचे. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुनसू सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मोरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशा पासोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Pavartaso gut pergetuya. तुझे मरण सोमिया जिसू आमी समरमता तुझे पुनर्जीवन पो आमी परगटा तुझ्या येण्या सोमियाची सू आमी अत्रेता तुझ्या येण्या सोमियाची सू आमी अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी उजिविताचो वुंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पिटर पावसोल्डान आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या एजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवो सोदरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. प्रत्येक जावन कोरोना पिडे वरवीं ह्या देशान अंतरलेल्या सर आमच्या भावा भयणीचो आमी उडास करया. तांकां आनी जुस्ते खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मोरये देवाचे माये संगाती भगवन जुजे तिसो पोती भगवन धर्मदूत भगवन आन जॉन्सन जुजेफ नाडा मिर्सा स्विटीचे सर मार्तीर आनी सर्व खाळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पोनांत सरपोदवेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्यान आमकां दिल्लें तें मिसांव ह्या संवसारांत आमी पंता पावोवच्याक सोम्यान शिकयल्ल्या त्या मागण्या मुखांतर सर्गेंच्या बापाचो आधार आमी मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मोक्षिताव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवारे. सर्वेस्परा सर वायटांतली सर विघ्नांतली सर अनवरांतली खंत बेजारांतली पिडे शिडेंतली कितें आमकां तुजें तावन आनी तुवें आमकां दिला मिसांवां तावन पयस व्हरता आतां सर सक्तेंतली संदर्भांतली आमकां तूं निवारे. धय करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आनी बरी भलायकी आमकां तूं दी.
सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान एकतेलांक आमकां तुज्या उदारका कोलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज हांगासर एक कुटुंब जावन जमलेल्या आमकांय तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच रावोंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमकां सोमेस्तांक शांती समाधान दिन एकवटान सांबाळ, जोजयताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सोबे आसो. पांय मग असो गुर्त जावन सोम्याची शांती एकामेकाक आमी पटोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सोयता आमचे ते जरते आनी ख्यास्त साडी जावं पूण आमच्या आत्म्याक आमच्या मोतीक आनी आमच्या कुडीक भलायकेन वकास जावं. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमा पातक्यां पासो संवसार येवन कुसार मरोन पुनः जिवन जाल्लो आमचे संगी रावून आमकां सदांच सांबाळ चलोवन वरसो तो. देवाची ती शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेत एकवटान रावचे आमी सर्व सुभागी. सोम्या त्यो म्हणजे दिवचे म्हाका फावना पूण दिवतान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. चेतय आनी हांव ताचेतय आनी म्हाका नाकाय उणे. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय, जियेना हांव ताचे विणे. अत्रेगाच्या कुंभाराचे मागणे. मोगळा जेजू मोगळा जेजू तुबो पवित्र सक्रामेंतांत तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत खरोस हजर आसाय म्हूण हांव पातयेता. खरोस हजर आसाय म्हूण हांव पातयेता. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता. आनी हांव तुजे ते संपूर्ण एकवटी जाता. आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटी जाता. जेजू तुजे थाव न्हू. जेजू तुजे थाव न्हू. केदेंकच हांवें वेगळा आसा जावंक केदेंकच हांवें वेगळो आसा जावंक तूं म्हाका सोडी नाका. तूं म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा ह्या संस्कारांत आमी जेजूचे मास रगत घेतला. ताणें आपल्या उद्रासाक हे संस्कारलेलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फर्मायला. ह्या पोसना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडो म्हणून खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बड उपकार